दिव्य घालया. Jesus
जेसू म्हज्या इश्टा, जेसू म्हज्या सडवंदारा, जेसू म्हज्या कुवारा. ह्या सक्रमेंतांत कोरोस तूं आजार आसाय. म्हजो इश्ट जावन, म्हजो सांगाती जावन, म्हजे सर्वस्व जावन तूं हांगासर आजार आसाय. मोगाळा जेसू, भोव पवित्र उंड्या रुपी कोरोस आजाराच्या तुका आमी आराधन करता, तुका आमी वंदिता, तुका आमी नमन करता. मोगाळा जेसू, आमची अंतस्करणां जन आसो देव तूं. आमची मेटां, आमची चिंतनां, आमचे शेगूण कळीत आसो आमकां चलोवचो देव तूं. हे घडये तुजे समोर आमकां तुका भेटोवंक आमी आयल्या. आमची कंत बेजाराय, आमची भिरांत, आमची पिडा शिडा प्रस्तुत घडये आमकां दोस्तात ती राटा वेळेची चिंतनां, आमचे सर्वस्व, आमचें म्हणणें कितें आसा तें सगळी तुज्या पांयदळी समर्पण दिता. वो थोडो वेळ तुजें सगळें करसितना तुजो दैवीक सांगात आमकां फावो कर. मोगाळा जेसू, हे वेळी तुजो आनी आमचे मदलो दैवीक संबंद सोडय. अशें आमी खऱ्या भावार्थान तुका आराधन करूंक कृपा दी. तूं आमचो दैवीक उजवाड, तुजें दैवीकपण बगूंक आमकां कृपा दी. मोगाळ भाव भयणीनो, थोडो वेळ सोम्या संगी करसीत आसतना सोम्याक आमी नमस्कार करया, सोम्याक आमी वंदिया. नमस्कार करया, नमस्कार करया, नमस्कार करया. आराधन करिया, ये आराधन करिया, ये आराधन करिया, ये आराधन करिया. ये स्तुति करिया, ये स्तुति करिया, ये स्तुति करिया, ये स्तुति करिया. हर गाँव जिसो गुलाब, जिसो स्तुति, जिसो महिमा, जिसो स्वर्गस्थान तुका, जिसो गुलिस्तान तुका, जय जय तुका सुनिया, जिसो हो गया तुका सुनिया, जिसो हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमी बसच्या सोम्याक अर्गां दिवया. कित्याक किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो. आमच्या जिवितान सोम्यान सबार देण्याने नेटयलां, आमकां कुरपेन नेटयलां, आमकां बेसांवांनी भरल्यात. जर तर आमी सोम्याची बेसांव उडास काडली तर आमकां वेळ पावचो ना. सोम्यान आमकां हर एका दिसा हर एका घडये बेसांवांनी भरल्यात. ताजे उपकार आठोवन आमी गावया गीत उपकारी काळजान दिनवाशे मनान. तुमच्या कंताराच्या बुकांत पानांक 199 199.
अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू अर्सितां तुका सुम्या जेजू सिदां तुका सुम्या जेजू मोगाळ भाऊ भयणीनो सुम्याचे उपकार आमी उडास करता आसतना हर एक 5 उपकारा उपरांत आवर गांधिता जेजू म्हणून गीत कवया म्हाका जिविताचे देणे दिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू कुरपे देणे आनी म्हाका नेटयल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू बेसावांनी म्हाका भरल्याक अर्गां तुका सुम्या कश्टा वेळार सांगात दिल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू मोग करची मनशां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजान म्हाका आराधन करूंक हांगासर फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू मागणें करूंक म्हाका शिकयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या कुटुंबांत संतोष फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू भोगसाने आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू कुटुंबांत बरी कुटुंबादारां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू परगवंत आसच्या आमच्या भावा भयणीक तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजान मोगाळ भाऊ भयणीनो आमकांच आमी पवित्रात्म्याच्या सयेद्वारी देवाचें उतार आयकूंक आमी तयार करया ಸರ್ವಾರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನ
ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು देवाचे उतार ऐकूनच्या पासत तूं उबे रावात. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू आपल्या शिष्य सांगाता गेत्सेमानी नांवाच्या एक मळ्याक येवन पावलो. थंय तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करतां. आनी पेद्रूक जेबेदेवाच्या दोग पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी कंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काडीज दुकान भरला आनी हांव मरता अशें म्हाका भोगता. तुमी हांगाच रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी चिक्की फुडें वचून तो धरणेर सापडलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस करून दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसासरशी आयलो आनी ते न्हिदोन आसलेले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें? 1 घंटो भर म्हजे सांगाता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें? जागे रावा आनी तुमी ताळणेंत पडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें करें, पूण कूड अस्कत. देवाचें उतारी. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मागणें आमच्या जिविताक सकत. मागणेंतलो व्यक्ती बेसांवांतलो व्यक्ती म्हूण येत. मागणूनांतलो व्यक्ती सकत नातलो व्यक्ती म्हूण येत. सांत फ्रांसीस सावेर म्हणटा, मागणें कोण करिना ताज्यान सांत जावंक साध्य ना. मागणें क्रिस्तांव जिवितांत हांव विंगड करूंक जायना म्हणटा. महात्मा गांधी म्हणटा, मागणें आमच्या जिवितांत उज वाडटा आसतना उक्ते करची सावी, मागणें सांज जाता आसतना दामची सावी जावन आसा. उदक नासतना मासली वांचना, तशेंच मागणें नासतना मनशाक सकत ना. आमच्या घरांनी वा आमी खंयसर गेल्यार ल्हान भुरग्यांक आमी पळयता, तांच्या हातांनी मोबायल आसता आनी ती मोबायलांत खेळून संतोशान आसतात. आमी वडिलांनी जायते फावटी मनशां आसा, म्हज्या पुताक म्हज्या दुबेक मोबायल दिल्यार जालें, तो ताज्या इतल्याकच खेळून आसता, म्हाका कांय तोंदरे करिना. तेंच आमी आमच्या घरांनी वा शेजारा आमी खंयसर गेल्यार मालगाडी आसल्यार आमी पळयता, तांच्या हातांत मोबायल ना. तांच्या हातांत आसचें कोंत वा कुरीस वा पवित्र पुस्तक. कित्याक तांकां जिणी जियोन वा संवसाराची वा सर संगती तांकां लाभ जाल्ल्या उपरांत कळीत जाता,
मागणें मात्र जिवितांत सकत दिवंक शकता. आमच्या कुटुंबांत परगांवांक कोण येता तर आमी मनशां आसां, वा ह्या जाग खंयसर वर्ग जाता आसतना आमी मनशां आसां. आमची कुटुंबाची भाव भयणी पयस येता आसतना वा पिडेंत आसता आसतना आमी मनशां आसां. आमी तुमचे पासत मागणें करता. कोणूच म्हणा हांव आमी तुमच्या सांगात येता, तुका तें दिता हें दिता, कोणूच म्हणना हांव. आमी धैर्यादीक उतरां जावन म्हणटा आमी तुमचे पासत मागणें करता. कित्याक आमकां हर एकल्याक कळीत आसा मागणें आमच्या जिविताक सकत. मागणें ना तर आमच्या जिविताक सकत ना म्हणून. कोण एकल्या भयणीन एक सोरी बगता म्हणून तिणें चिंतलें हांव एक सोरीस आसा, त्या देखून म्हाका एक सोरपण बगता, हांवें कितें म्हणी म्हाका उलोवंक एक कीर हाडूंक जाय म्हणून ती भयण एका शॉपाक वेता. थंयसर सोबेत कीर पळयता आनी म्हणटा ही कीर मस्त उलयता, कीर मस्त हांसता, कीर मस्त नाचता, त्या देखून म्हाका एक कीर जाय. शॉपवालो म्हणटा ती कीर मोला आदीक. तिसरी म्हणटा कितलें मोल जाल्यार वडना, हांव दिवंक तयार आसां. अशें शॉपांत बरें उलोवचें कीर घेता आनी घरा घेवन येता. घरा हाडल्या उपरांत आदल्या दिसा बरें तें नाचता, उलयता, हांसता, तिशेनिशीन धांवता. पूण दुसऱ्या दिसा ही कीर हाडलेसरी शॉपाक फाटीं वेता आनी म्हणटा तुवें दिल्लें कीर उलयना. ह्या वेळार शॉपवालो विचारता कितें जालें बाये, कीर उलयना म्हणाली. ह्या वेळार शॉपवालो म्हणालो किराक एक सुरपण बगता कोण ना, त्या देखून तूं कितें कर आनी एक कीर आसा म्हूण दाखोवंक एक किराच्या गुडा भितर आरसो दवरूं. तिणें आरसो मोला घेतलो आनी आरसो हाडलो त्या किराच्या गुडा भितर दवरलो. पूण कीर तिशेनिशीन धांवूंक लागलें. आनी एक दिसा तिसऱ्या दिसा परत्यान ती त्या शॉपाक गेली आनी म्हणाली तुवें दिल्लो कीर उलयना. त्या अंगडीवाल्यान विचारलें बाये कितें जालें, म्हाका कळीत ना, तुवें दिल्लो कीर उलयना म्हणाली. किराक केळोंक कितेंच ना म्हूण चिंता. त्या देखून तूं कितें कर त्या किराक एक खेळची वस्तू त्या गुडा भितर दवरूं. कीर त्या वस्तू सांगाता खेळटाना उलोवंक पुरो म्हणालो. ह्या वेळार त्या स्त्रियेन एक खेळची वस्त हाडली आनी गुडा भितर दवरली. परत्यान चवथ्या दिसा परत्यान स्त्री अंगडी गेली आनी म्हणाली कीर उलयना. कितें जालें बाई, इतलो बरो कीर उलयतालो, तुज्या घरा गेल्या उपरांत कितें जालें? केळोंक कितेंच ना म्हूण चिंता. त्या देखून कीर वयर सकयल धांवताना उलयतालो. ताका एक बरी निसन दवरूं. मोला घेतली, निसन व्हरून गुडा भितर दवरली. पूण अखेरेच्या दिसा स्त्री आयली. तिजें मुखामळ बावलें, रागार आसली, बेजारान आसली, खंतीन आसली. ह्या वेळार अंगडीवाल्यान विचारलें कितें जालें बाये, कितें घडलें? ती म्हणाली कीर मेलो. ह्या वेळार अंगडीवाल्यान म्हणें हांवें तुका सोबीत बरो उलोवचो कीर दिलो, कशें मेलो? किरान मरतना कितें म्हणून सांगलें गी म्हणून विचारलें. वय तिसरी म्हणाली एक शब्द किरान आखेरीक सांगलो, त्या अंगडींत खावचें मेळना गे, त्या अंगडींत खावचें मेळना गे. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सगळी संगती दिले पूण त्या स्त्रियेन खावंक घालूंक ना. कीर बुकेन मेलो. वय आमच्या जिवितांत सगळी संगती आसात. आमचे लागीं बरे मोबायल आसा, आमचे लागीं लॅपटॉप आसा, कंप्युटर आसा, आमचे लागीं मोलादीक वस्तू आसात, ब्रँडेड वस्तू आसात, सगळी संगती आसात. ते सगळी गरज, ते सगळी आमच्या जिविताक जायच. पूण ताच्या की मोलादीक मागणें ना तर ह्या सगळी संगतींक अर्थच ना. त्या देखून आमच्या जिवितांत चड मोलादीक, चड गरजेचें जावन आसा मागणें. कित्याक पवित्र पुस्तकाक आमी नदर घाली तर
अब्रामाच्या कुटुंबान मागणें केलें, नोये आनी ताच्या कुटुंबान मागणें केलें, दावीद मागण्याचो व्यक्ती जालो, जुडितान मागणें केलें, आनी जो पात्रियार्क ताच्या जिवितांत कश्ट आयल्यार कश्टा वेळार ताणें मागणें केलें. जुझेनी मागणें केलें, जुझे मागण्याचो व्यक्ती. मोरी मागण्याच्या कुटुंबांत जियेली, मागण्याच्या कुटुंबांत वाडली. जेजून सकाळीं सांजेर रातीं दनपारां वेळ मेळटा आसतना मागणें केलें. जर तर आमी लुकाचो वांजेल वाचलो तर थंयसर आरंभातावन अखेर पर्यंत मागण्याचे गुर्त आसात. लुकाचो वांजेल मागण्याचो वांजेल म्हूण आपयतात, कित्याक जेजू मागण्यार आसतना आकाशांतावन सर्ग उक्तो जालो आनी जेजून पवित्रान घेता आसतना मागणें केलें. जेजून एकसुर सुवातेर मागणें केलें. जेजून रुपांतर जाता आसतना मागणें केलें. जेजून शिसांक विस्तानाय मागणें केलें. जेजून कश्ट दगदोनी येता आसतनाय मागणें केलें. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत मागणें आसा गी. म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत मागण्याक वेळ दिता गी. कित्याक कोण मागता तो घेता. कित्याक एलिया प्रवाद्यान कश्टा वेळार देवाक उलो मारलो, देवान ताचें मागणें आयकलें. जो पात्रियार्कान सगळें नाश जालें, देवान दिलें, देवान वेलें म्हणें. तरी पूण देवाचेर ताणें बावर सांडूंक ना. मुखार कितें घडूंक आसा म्हूण कळीत नासल्या मोरयेनी मागणें केलें. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत मागणें करूंक आपणें आसा. जो कोण मागता तो दोट्यान घेता. कित्याक आमी उपयोग करचे वस्तू जावन आसात सगळी ब्रँडेड. आमी खंयसरी गेल्यार पयले आमी पळयता ब्रँडेड वस्तू आसात गी म्हणून. पयले आमी पळयता खंयसर ब्रँडेड वस्तू मेळटात गी म्हणून. क्रिस्तांव जिवितांत ब्रँडेड वस्तू जावन आसा मागणें. क्रिस्तांव जिवितांत सगळ्याच्या चड मोलादीक ब्रँडेड वस्तू जावन आसा मागणें. कित्याक एकलो बरयणार म्हणटा, तुजो राग तुजे लिव्हर पाड करता, तुजो मोसोर तुजे लंग्स पाड करतात, तुजें टेन्शन तुजें पोट पाड करता, तुजें स्ट्रेस तुजें काळीज पाड करता, तुजी भिरांत तुजी किडनी पाड करता. पूण तुजें मागणें तुका सगळी बरें करता. तुजें मागणें सगळी तुका सकत दिता. तुजें मागणें तुका बळवंत करता. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या आराधना वेळार आमी जेजू लागीं विचारया, हांव मागण्याचो व्यक्ती गी, हांव मागणें करता गी, मागण्याक महत्व दिता गी. थोडो वेळ मौनपणी आमकां समी सावलां विचारया. मुझा सोमिया, मुझा धनिया, म्हाका तूं मागोंक शिकय. मुझा सोमिया, मुझा धनिया, म्हाका तूं मागोंक शिकय. मुझा सोमिया, मुझा धनिया, म्हाका तूं मागोंक शिकय. सोमिया मागोंक शिकय, सोमिया मागोंक शिकय, सोमिया मागोंक शिकय, सोमिया मागोंक शिकय. जिणें निरासताना रितें पणतें भोगताना सोमिया मागोंक शिकय. खंती दुकान बुडताना दुबाव म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोंक शिकय. राग म्हाका येताना धैर्य म्हजें सुकताना सोमिया मागोंक शिकय. सुखी धाडती भोगताना विश्वास
वस्तू दंडळताना सोमिया मागून शिकय 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 कुटुंबात समाधान नसताना मन आमची कुसकताना सोमिया मागून शिकय सर्व म्हाका सांडताना एक सुरो हांव जाताना सोमिया मागून शिकय विज्ञान वारा येताना कष्टांत हांव सांपडताना सोमिया मागून शिकय जिणेन चंचल जाताना कंगाल जावन बसताना सोमिया मागून शिकय 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 ताळणेंत हांव सांपडताना जिणेंत अंधकार येताना सोमिया मागून शिकय हांकारान हांव भरताना तुका साव विसरताना सोमिया मागून शिकय ओडण्यांक बली जाताना आशा म्हाका दोस्ताना सोमिया मागून शिकय पिडेंत हांव पडताना मोरणा बिरांत येताना सोमिया मागून शिकय मुझ्या सोमिया मुझ्या धनिया म्हाका तूं मागून शिकय मुझ्या सोमिया मुझ्या धनिया म्हाका तूं मागून शिकय म्हाका तूं मागून शिकय मोगाळ भाऊ भयणीनो दिंबेर आमी पडया आमचे सर्वस्व सोम्याक समर्पण दिवया आमचे कश्ट आमचे कंत बेजाराय कितें आमकां गरज आसा ते सकळी सोम्या लागीं आमी विचारया तुमचे जबाब जेजू हांव तुका समर्पिता जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजे सगळ्यांची वेत जेजू हांव तुका समर्पिता सगळे म्हजे कुटाम जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजी आवय बापाय भाव भयणी जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजी सर मागणी आनी प्रार्थना जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजी सर पातकां आनी अचकतकाय जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजे बऱ्यो आनी वायट सवयो जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजी पिडा शिडा कश्ट आनी दूख जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजी क्रेस्तकाय सुख आनी संतोष जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजी कुडीची आनी मानसीक पिडा जेजू हांव तुका समर्पिता परगांवांत आसच्या म्हज्या भावा भयणीक जेजू हांव तुका समर्पिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका सोडून दाराक हांव समर्पिता मोगाळ भाऊ भयणीनो आमच्या इराद्या पासत मागया आमच्या कुटुंबा पासत आमी कितें हांगासर मागोवंक आयल्या ते सकळी सोम्याच्या पांयदळी दवरया
निमाणे बेसांव घेवच्या खातीर येद्या व्हडा साक्रामेंतांत म्हणलें गीत गावया. येत्या व्हडा साक्रामेंतांत साश्टांग नमन करुया. पुर्विल्ल्या त्या रुपा बदला नव्यो रिती आदारल्या. सबून वेचास गद्वेश्म्या बाबाडताचे बळ दिव्या. जशें बाबा तशेंच पोता उल्हासानी स्तुती पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यार नरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरीत समसमीना वार्ता. प्रार्थुया. हे देवाबीची सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडूनचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Mucha somia mucha dunia maka to magum shikai. Mucha somia mucha dunia maka tu magum shikai. Sumia magum shikai. Sumia magum shikai. Sumia magum shikai. Sumia magum shikai.
मोगाच्या न्हू ह्या पवित्र थळार सांजूचे वाजबापाची मजतेन देवाची विस्तार आशिर्वाद बऱ्या भलायके रुपी आशिर्वाद कुटुंबांत घरांत शेसमारांत मोतीन समाधान जोडच्या सवय आनी बरेपण आमी आशेवच्या सर संगतींनी मागून आयिल्ल्या हर एकल्याक ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या तुमकां जमल्ल्या पाद्र्या बांच्यान आमी हांव बरो येवकार मागता येवकारा सवे जिवितांत बरेपण तुवें हांवें आमी सर्वांनी जोडून घेवचें म्हणली आमची आशा आनी मागणें जावन आसा ह्या संदर्भार हांगासर मिसा रुपी तांची अर्गां तशेंच इरादे तशेंच स्मरण पावल्ल्या खातीर मिसा दिवच्या मुखांतर देवाचो आदार ह्या सर्वांचेर तुमी मागता आसतना तोच बरो देव ह्या सर्व त्या सवांचेरी इराद्यांचेरी उपकारा ठेवणेंचेरी आशिर्वादा घालून दी म्हणून आमची आशा आनी मागणें जावन आसा मिसान दिल्लें जावन आसात जोस्ना डिसोजा फजीर मेलरॉय हॉस्पिटॅलिटी सर्विसेस मेड्रास मार्गरेट मुडिपू गेब्रियल मुडिपू पास्कल डिसोजा पेरमोदे सिसिलिया डिसोजा मोगर्नाड आनी सर्वांनी अर्गां जावन दिल्ले जावन आसा सेवरीन टेलीस एलियार पदाव तुज्या आत्म्या खातीर दीप्ती लुवीस मुडिपू प्लासिड लुवीस मुडिपू क्लोटिल्डा मोंतेरो मुंबय ताचे इराद्या खातीर तशें मेरी प्रितेश डिसोजा पेरमानूर फ्लेवियन लोबो फजीर फेलिक्स डिसोजा आम्मेबल वेनेन्सियो डायस गोवा ताच्या जल्मा संदर्भी अर्गां जावन जेफ्री डिसोजा मनेला फिलोमिना डिसोजा फजीर आनी सर्वांनी अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान दिल्या तशेंच इग्नेशियस क्रास्ता ताच्या आत्म्या खातीर जुलियाना क्रास्ता इगर्जेवाडो मीस दिला अर्गां जावन नेल्सन डिसोजा मेबल लिनेट आनी विन्सी डिसोजा मोगर्नाड एडविन कास्टेलिनो आनी कुटाम केलराय प्रिमा डिसोजा मोगर्नाड विन्सन पिंटो आनी कुटाम मूडबिद्री अजय आनी प्रवीण डिसोजा विजय एडका जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजा फजीर सुनीता प्रज्वल डिसोजा पेरमानूर स्वीडल एडलिन पिंटो पुत्तूर फिलोमिना पिंटो पुत्तूर अर्गां जावन ह्या सर्वांक देव ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागता आसतना कोणाच्या आत्म्या खातीर आमी उडास काडटा देवाची काकुळट तांकां लाबोवन दी आनी सर्व इरादे हांगासर जमल्ल्या आमा समेसांचे सुफळ जावं दी म्हणून मागता तशेंच बरें मन दाखयल्ले दाना रुपी शिरवान थावन तशेंच जेवणा खातीर जुलियाना क्रास्ता सुनीता डिसोजा विनोद आनी ग्रेस डिसोजा मेल्विन किरण क्रास्ता ह्या समेस्तांक जुजेवाज बाप ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळी आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाफे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो क्रिस्त ते मोगाच्या पवन आनी बेनिनो आज आमी लुर्दाचे भाग्यवंतू आंकार मोरी हिचें स्मरण करता लुर्दाच्या मायेन बेर्नेदेताक दिश्टी पडून म्हणलें आसा प्राजीत 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 फ्रांस गांवाक जायते भक्ती घेतात आनी थंय सर्वसोन गूण जातात कित्याक लुर्साची मोरी जावन आसा पिडेस्तांक गूण करचे आज आमी विशेष रितीन पिडेस्तां खातीर मागता आमच्या फिरगजेंत आमच्या समाजेंत आमच्या देशांत जायती पिडेस्त आसात जायती जाणां कश्ट जातात तांचे पासत आज आमी विशेष रितीन मागया हे पवित्र फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचलून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध
o म्हजो अपराध, o म्हजो व्हड अपराध, ह्या पासून बेगिवस्तां कारमरी सगळ्या देवतांक मुक्तां आनी तुमकां भावाभिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करा तुम प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. Somia kakulka, Somia kakulka, Krista kakulka, Krista kakulka, Somia kakulka. Somia kakulka. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजच्या वासाक परजळीत मागण्याची आनी दोबळीकायेची जिनी जिवण तुज्या परचेक देखी बरेत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून तूं आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या पयल्या पुस्तकांतले वचप. एक दीस जरोबाबा जेरुसलेमांतलो भायर सरोन पयनार आसतना शिलोसो हाइजा प्रवादी ताका वाटेर भेटलो. त्या जाग्यार ते दोग मात आसले आनी आयजा एक नवो दगलो न्हेसून आसलो. आयजान आपलो नवो देगलो काडलो, ताचे 12 कुडके केले आनी ताणें जेरोबोआमाक म्हळें, तुजे पासो तो 10 कुडके घे, कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर, इस्रायेलाचो देव, हांव सलमांच्या हातांतली रजवटकी काडटालो आनी तुका 10 कुलयो दितालो. म्हज्या सेवका दाविदान लागून आनी हांवें इस्रायेलाच्या सर कुलया मदलो निसलेल्या शहरा जेरुसलेमाक लागून सलमाक एक कुली मात्र उरतली. अशें इस्रायेलाक दाविदाच्या घराण्याक आज पर्यंत प्रार्थना रावला. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव, म्हजो ताळो आयका. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजो ताळो आयक. परको देव तुमच्या मध्ये आसचो नाय. बायल्या खंयच्याय देवाक तुमी मान बागोवचो न्हय. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सर्वेस्पर म्हणटात तो देव हांवच. हांव श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजो ताळो आयका. पूण म्हज्या परजेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना. इस्रायेल म्हाका विधेय जालो ना. देखून तांची हश्टी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां तांचेच कुशेन सोडलो. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजो ताळो आयक. म्हज्या परजेन म्हजे उतार आयकले जाल्यार, इस्रायेलान हांवें दाखयलेली वाट धरलेली जाल्यार कितले बरें आसलें. सलिसायेन तांच्या दुस्मानाक हांव पडाव करतो. तांच्या वैद्या विरोध म्हजो हात उबारतो. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजो ताळो आयक. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah.
तुम्ही संतोष पावा उल्हासान उडी मारा म्हणटा सोमी कित्या सरकाराचे यतेश प्रतिफळ तुमकां राखोन आसा हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेच्या वाटेर मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरोवन गलिलिया सरोवराच्या तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एक बेऱ्या मोण्याक ताजे चडशे हाडलो आनी ताचे वयर हात दवरीसय म्हणून तांणी मागलें. जोम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घालीं आपली तिंपी काडून ताच्या जिबेक लायली आनी सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो यफ्फाता म्हणजे उक्ते जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताच्या जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतालो तितलें चड ती गाजयत गेली आनी आयकलेलीं सर बिजबिजां जावन म्हणालीं हें सगळें बरें केलें. बेऱ्यांनी सयत आयकाशें आनी मोण्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतरें वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो काना शहराचें लग्न हें घडीत आमच्या जिवितांत साबार फावटी आमी वाचलां. लग्न म्हणटा आसतना आमकां आचरणाचो संतोशाचो उडास येता. लग्न म्हणटा आसतना जायती तयाराय करता. कित्याक लग्न आधुनीक दिसांनी विचित्र संगतींनी करता. लग्न एक कडेन हॉलान करता तर आनी एक कडेन ओपन एअर जाग्यारय करता. लग्नाक जायती तयाराय आमकां पळोवंक मेळटा. लग्नाक वेचें म्हळ्यार संतोश. लग्न कित्याक लग्नाचो आचरण तो एक विचित्र म्हणयेत. कित्याक आधुनीक दिसांनी लग्न आमकां भोव संतोश दिता. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो काना शहराचें लग्न एक आमकां हर एकल्याक एक आपोणे आसा. जेजू लागीं वचोंक आनी उणेपण भरती करूंक. एक फावटी तामिळनाडांत एक जोड्यांची येतालें. परमेश्वरन आनी चुंडामणी म्हणलें. भोव मोगाचें जोडें. तांकां एक 5 वर्साचो चेरको भुरगो आनी दोगां चलयां भुरगीं आसलीं. डिसेंबराची 20 आनी 6 तारखेर परमेश्वरन म्हणल्याचो जल्मा दिवस. इसवी 2004 त्या दीस भुरग्यांनी आनी आवयन चिंतलें पतीक वा भुरग्यांनी चिंतलें डॅडीक सरप्रायज दिवचें म्हणून. भुरगीं म्हणालीं सकाळीं उठून डॅडी आमी बिचाक या. थंयसर वचून थोडो वेळ आमी खेळया म्हणाली. आवय म्हणाली चुंडामणी म्हणाली हांव बिचाक येना हांव घराच रावता. आवयन चिंतलें बापायचो जल्मा दिवस पतीचो जल्मा दिवस त्या देखून घरा रावता आनी जल्मा दिवसाक तयाराय करता. त्या देखून ती रांदूंक म्हणून घरा रावली. अशें बापय आनी भुरगीं
बिचाच्या तडीर खेळटालीं खेळून वेळ पाशार करतालीं. ह्या वेळार खेळून आसतना पयसुल्यान लारा येवचें बापायक दिसलें. बापायन म्हळें भुरग्यांक आपूण आमी फाटीं या. भुरगीं म्हणालीं इल्लो वेळ खेळया डॅडी. तितल्यार व्हडलें एक ल्हार आयलें. पोतू धांवून धांवून लागीं येता आसतनाच पोतू आतां धांवन सुकोवन गेलो आनी त्या ल्हारांनी सामटोवन तो पोतू मरण पावलो. उरल्या 2 भुरग्यांक घेवन धांवून येता आसतना ल्हारां आपटालीं आनी त्या दोगांय भुरग्यांक हातांत धांवन ओडून व्हेलें आनी ती तेगांय भुरगीं मरण पावलीं. परमेश्वरानाक कितें करचें म्हूण कळीत जावना. त्या तेगांय भुरग्यांक ताची कूड देगेक दवरली आनी पतीनेक सांगाता घेवन व्हरून बिचाक वचून ती कुडी थंयसरच रेंवेर मातयेक पायलें. हें घडीत 2004 सुनामी वेळार घडलें जावन आसा. पूण हें घडीत घडल्या उपरांत परमेश्वरन आनी चुंडामणी दोगांयची येताना चिंतलें आमकां आनी कोण आसा. आमी आनी कितें करचें. आमकां मोग करचें मनशां कोण आसात. आमचो ताळो कोण आयकता. आमचें मागणें कोण आयकता. त्या देखून ही जोडी चिंतात आज राती आमी सुसायड करया. अशें त्या दीस सांजेर ती सुसायड करूंक म्हणून सांगाता वेतात. ह्या वेळार चिंतात आज नाका फाल्यां करया. अशें ती दुसऱ्या दिसा वाटेर येता आसतना पळयतात साबार भुरग्यांक गत आदार नाटलेल्यांक, साबार भुरग्यांक डॅडी आनी मम्मी नाटलेल्यांक, साबार भुरग्यांक दुबळ्यांक. आनी त्या दीस दुसऱ्या दिसा सांजेर सुसायड करूंक वयच्या पयलें ती चिंतात आमी ह्या भुरग्यांक आसरो जाय. आमी जेजूचो ताळो आयकूंक जाय. त्या देखून परमेश्वरन आनी चुंडामणी व्हडलो आवाज करनात त्या दिसा तावन एक आश्रमा तांणी आराम करतात. तें जावन आसलें होप. तशें म्हळ्यार नंबिके म्हणलें आश्रम आराम करन. आज जायत्या भुरग्यांक हें जोडें एक आसरो जावंक पावलां. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, काना शहराच्या लग्नांत घडीत आमी आयकलें तर मोरयेन वायन उणो पडटा आसतना आवाज करूंक ना. थंयसर जायतो आवाज आसलो जावंक पुरो. ह्या वेळार मोरयेन वचोन व्हडलो आवाज करन म्हणो ना. वायन उणो पडला म्हणून आवाज करूं म्हणो ना. कित्याक आधुनीक संदर्भार कोणेय लग्नाक आपयल्यार कान पेवान उणें पडल्यार आमी म्हणचे आसा जायत्यांक ताणें आपयलें. ताका एक जेवण एक बरें दिवंक साद्य जावना गे. जायत्यांक ताणें आपयलें एक बरें जेवण ताणें दिव्यत आसलें न्ही गे. कित्याक खाण जेवण आमच्या जिविताक गरज. खाण जेवण बरें ना तर आमी म्हणटा आमी दुर्साता. कित्याक एब्बे ताणें एक आपयलें ताजें जेवण कितें. एब्बे ताणें आपयलें म्हाका एक कुडको कुंकडाचो कुडको पडना. एक कुडको दुकराचें मांस म्हाका सामा खावंक मेळना म्हणटा. पूण काना शहराचें लग्न जायत्या दिसांचें आसलें. थंयसर वायन उणो पडटा आसतना मोरयेन जेजू लागीं वचून गुप्ती म्हळें वायन उणें पडलें. होरेताक म्हणो ना. थंयसर आसलेल्या कारबाऱ्यांकय जेवणाच्या कारबाऱ्यांकय थंयसर आवाज करूं ना. मोरयेन वचून गुप्ती म्हळें वायन उणो पडला. मोरयेच्या उतराक जेजून येस म्हणो ना. म्हणलें आसा बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हणें. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोरी जेजूच्या उतराचेर पातयेली. मोरी जेजूचेर भावार दवरलेली. जेजूचेर पातयेनी दवरून जेजूचेर भावार दवरलेली मोरी जावन आसा आज आमकां आदर्श. कित्याक पयलें जेजूचो फाटलाव केल्लें जावन आसा मोरयेन. मोरी आतां म्हणसर आवय जावन आसली. आतां मोरी फाटलावदार जाता, शिस्त जाता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी उणें पडटना आमच्या जिवितांत आमी कोणा सरशी धांवता. आमी जेजू सरशी धांवता गे. मोरी उणें पडटा आसतना थंयसर जेजू लागीं धांवली. तर आमी आमच्या जिवितांत उणेंपण बगता आसतना आमी जेजू लागीं धांवया. कित्याक पापा फ्रांसीस म्हणटा संवसार आमकां 3 संगती आपयता. सक्सेस जैत
फावार उद्दो सकत मानी पयशे करूंक पूण देव आमकां आपणे दिता कालतेपणाक सेवेक मोगाक तर मोगाच्या भावन आनी बेनिनो आज म्हाका आनी तुमकांय ह्या नोमेनाच्या वेळार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आपणे आसा म्हाकाय जेजू सरशी वचोंक म्हाका आनी तुमकांय जेजू सरशी वचोंक कित्याक जेजून आमकां आपणे दिल्लें मोरयेन आमकां आपणे दिल्लें ताजे सरशी वचोंक कित्याक जेजून कुर्सातावन म्हणलें उतार आसा बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेनात जेजून सगटांकी बक्षिल्लें जेजून बक्षिल्लें दुस्मानाक जेजून बक्षिल्लें राज अंगणांत तापाट मारलेल्या त्या शिपायांक जेजून कश्टिल्लें बक्षिल्लें शिपारिजेवांक जेजून बक्षिल्लें हेरोदीक जेजून बक्षिल्लें पिलाताक जेजून बक्षिल्लें जुदासाक जेजून हर एकल्याक बक्षिल्लें तर मोगाच्या भावन आनी बेनिनो म्हजो भाव म्हजी भयण म्हजी कुटुंबाची मोगाची म्हाका दुखयता तर हांव बगसूंक तयार आसा गे जर तर एकाच कुटुंबांत आमी जियेता ल्हान आसतना एकाच वाटल्यांत आमी जेवता एकाच घरांत आमी जियेता एकाच आंगणांत आमी खेळटा पूण म्हजो भाव म्हजी भयण म्हजे इश्ट म्हजी मोगाची मनशां सूख करता आसतना जायते फावटी आमी बक्षिना तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो हांव आनी तुमी क्रिस्तांव पापा फ्रांसीस म्हणटा जर तुका बगसूंक कळीत ना तूं क्रिस्त आसूं न्ही म्हणटा क्रिस्तांव न्ही म्हणटा तर हांव आनी तुमी बगसून माया मोगांची येवन त्याच जेजू लागीं या माऊनपणी वचून मागण्याच्या मारिफात आमच्या जिवितांत कितें उणेंपण पडलां तें आमी सोम्याक सांगया सोमिया तुका ये भेटोने वेळा ना कितेंच मोजे मुडले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका उंडो तोयता सो Sasni pivan kartai Kasta vara sofor Tuve mujer votlai Tu kas peton divja Makas tuve raslai Makas tuve म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानत असलें सावनी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या केवळ सभेच्या नावांक सर्वेस्पर मानून घेऊ सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारवका आपले परजे खातीर सांजुचे वसन खतखतीत मोगान भेटलेले मागणे आनी कालतेपणाचें सादे जिवे तुका भोवमान वालें येसूचे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नाफे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां वारुया आमी देव सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया आयुष्यमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काडे आनी सर वतय
जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवे आमी तुका दिन वसूंक फावो वो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरेत काळजाच्या उमाळ्याने तुझ्या सेवका सांजुच्या वसा पासून आमी तुका दिन वाचतां भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उसवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाचे आनी दुबळेकायेचे स्पिरीट जिवन तुवें आमकां पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलें हे ताचे देखी बरेत पडसडीत जिबेत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळटा आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तू सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय तू सर्गी तुका जय जय तू सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सत्संगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कोडू तुमचे पासो समर्पूंचे तेच परीच्या बांदतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंटलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात भावार्थाचो गोड परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू गम्याने गेलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमितर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागती नंतरल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांगासर जमल्ल्या आमा समेस्तांची ह्या पवित्र थळार बरेपण आशेवन येवच्या आयिल्ल्या हजर जाल्ल्या समेस्तांची आनी प्रत्येक जण आयच्या दिसा सगळ्या संवसारार
पिडेस्तांचो दीस म्हणून आचरण करता आसतना समेस्त आमच्या पिडेस्त भावा भयणीची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कार्मरिये देवाचे मे संगाती सांजुजे दिसपती भगवंत धर्मदूत भगवंत जुजेवाज सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu orbein, tias du sangata, tias Jesu tai, पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा सरवंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या चडूनदाराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणल्यान पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निफार. सर्वेच परा सर वायटांतलें आमकां निफार. दयेकृण्याची बेतां सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमेका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. माया मोगा सगूर सावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे काढते आमची काकूळ देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढते ही ती देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता देवेक ये म्हणून लालून मागता येतो सोम्या करता ये म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता देवेक ये म्हणून लालून मागता येतो सोम्या परता.
दारू उघडण रावना रास्तू कर्या बिडा निवास कर मोजा घरा निवास कर मोजा घरा ये तुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता हे वेगळी येणून काल मागता हे तू सोम्या भरता प्रार्थूया. देव आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या आपोण्याक पाडो देवन आयलेल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताची कोडी रक्ताच्या जेवणांदा दोशी केल्या पासोतो आम्ही तुका अर्गां दिता. आम्ही सवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जिवनची ताण आमच्या काळजांत चडय आणि सांजूच्या वासाच्या परजडेन शिकोणेन आणि देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आणि तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उसवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जेणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समानाचेर वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देव आसूं बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सदवें सदां आसूं. मोगाचनो आयच्या दिसाचें हें भक्तीपण चलोवन व्हेल्लो जावन आसा आमच्याच मुडेप फिरगजेचो पाद्र्याब मनांदीक बाब लॉरेन्स कुटिना आतां आंजेलूर फिरगजेचो सहायक विगार जावन थंयसर तांची सेवा दिवन आसात. पाद्र्याबाच्या गणगणीत थाळ्या मुखांतर आमकां सगळ्यांकी काळजाक लागच्या त्या रितीर पवित्र सक्रामेंताचें आराधन तशेंच मिसाचें हें वर्तें भक्तीपण आनी मिसाचें दिल्लो तो नियाळ आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत बरेंपण जोडूंक कारण जातलें आनी अशेलें एक बरेंपण आमकां फावो केल्ल्याक जुजेवाज बापाक अर्गां दिता आसतना मोगाळ पाद्र्याबा जमल्ल्या सकड फादऱ्याबांच्या नांवी आमी दोगी फादरीची आनी म्हज्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या दिसांनी तुमी करचें मिसांव देवाक मेसवून दी. तुमच्या लोकांक देवाचें हाजरपण भोगूंक फावो जावं दी. सांगाताच कुमसारा मुखांत्र आमकां सेवा दिवचें आमचेच फरंगी पेटेचे पाद्र्याबानो तुमकांय ह्या समेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांजू सेवास बापा ओगला पाणी मांडुखा कृपा मागून दे बाबा विघ्ना सांडे नाका. दया करून बसया. सुसेवाज बापाची मजत मागून जायत्यांनी हांगासर तेसावां बरयल्लीं आसात. हीं सगळीं तेसावां जुजेवाज बापाचेर पातयणी दवरून तुमी बरयल्यांत आनी तेंच हांव ताच्या पांयांतळी दवरतां. सगळे आमचे काळजाचे अत्रेक देवा तावन तो मागून आमकां हर एकल्याक फावो करून दी.
मिसाच्या सुरवेर एकल्यान म्हाका सांगलें ताच्या दुयेची 3 सिझरियन जाल्यात परत्यान सिस्ट जावन ताचें ऑपरेशनांनी जावंक आसा. कितें कशें देव तिका बरी भलायकी दिवन दी आनी मुखार आसल्या अनवरांतलें राखून दी म्हणलें चिंताप मतीन धरून आमी एकामेका खातीर मागया. आमच्यो गरजो हांगासर ते संवारुपी तुमच्या मुखार हांव दवरतां. मागलो उपकार मेळ्ळ्याक अर्गां पटयल्ली आसा. जुजे वाज बापा लागीं मागलें कुटुंबान समाधान मेळोवंक कुटुंबांची मोगान एक जाल्या देखून सगळें कुटुंब आमी सांगाता मेळोन जुजे वाज बापाक नमान पाठयता. बऱ्या कामांच्या सोदनेर आशिल्ल्याक बरें काम फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. बोरवेल्ल्यान बरें उदक फावो केल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. कुटुंबांत कश्ट पिडा मस्त समस्या आशिल्लें जुजेवाजाच्या पांयतळी दवरिल्लें. आतां घरांत शांत समाधान सर बरेंपण आसा अर्गां पाठयता. कश्ट नासतना परगांवांक पावुल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. ते सावा बरी भलायकी कुटुंबांत पापाक मम्मीक धाकटूक भावाक मांयक तशेंच एकामेकाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागिल्लीं आसात 18 जाणां. दोगांक युरोपांत बरें काम मेळोवंक घरचें हातीन धरिल्लें काम पंताक पावोवंक 5 जाणांक. लंडनांत धाकटेरगी शिकच्या एकल्याक बरें काम थंयसरच मेळोवंक. एका जोड्याक बरेंपण जावंक मानसीक स्थिती सुदारूंक. काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाबोवंक 10 जाणांक. बरी सैरीक मेळोवंक 16 जाणांक. एका वर्साच्या भुरग्याची फिट्स पिडा गूण जावंक एकल्याच्या देरान इज्रायल वचून ताका कामांत बरें जावंक. एकल्यान ताचें शिकाप बऱ्यान शिकोवन परिक्षेंत बरें करूंक. एकल्याक रातीक मुतोंक जावचें गूण जावंक. काजार जावन एकल्याक 6 वर्सां 10 वर्सां 13 वर्सां जाल्ल्या भुरग्यांचे देणे लाभच्याक मागला 9 जाणांनी. पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक तेगांक. घरांत शांत समाधान फावो जावंक 6 जाणांक. आमाल पियोणे उणें करच्याक 5 जाणांक. एकल्याची पाट बुज दूख गूण जावंक. विराराय पयस वचूंक आळसाय सुटोवंक. आपल्या धाकटूक भायल्या गांवांत वचूंक बरी विजा मेळच्याक मागला. आंटीचो हात दूख गूण जावंक. एकल्याच्या भावान धावेंत बरें शिकोवन पास जावंक. घरचें काम अडकळी नासतना अखेर करूंक. गाडी काणग्योंक साध्य जावचें पासून. मामाचो पाट दूख गूण जावचें पासून. बाळंटेर बऱ्यान जावच्याक 4गांक. आयच्या दिसा सांजेर पैन करूंक आसच्या एकल्याक सुरक्षीताय ताच्या पैना वेळी ताका लाभच्याक. एकल्याचे केस जडचे रावच्याक मागला. एकल्याक काम केल्लो सांबाळ मेळच्याक. हट सळ करच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्याक. 3 वर्सां जाल्यार उलयना. ताणें पोटाक सारकें खावच्याक ह्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्याक. भायल्या गांवांत वचूंक विजा लाभच्याक 5 जाणांक. एका कुटुंबांत माय सुने मदें उलोवणें आसून तांणी मोगान जियोवच्याक मागला. सबार तेंपात हांव तांचे मदें उलोवणें ना. मुखल्या दिसांनी हें बरेंपण तांच्या कुटुंबांत लाभाचें म्हणली तांची आशा जुसेवाजा लागीं तांणी उचारल्या. खाटयेर आसच्या एकल्याक ताची सेवा करूंक बरें मेड मेळोवंक. जाग्याचें डॉक्युमेंट बेगीनच जावच्याक. घर जागो बेगीनच विकून वेचाक. दुबय वचून बरें काम मेळोवंक मागला. एकल्याची तकली गुवळ दोळ्यान काळोख हातापांयांक बोळ नातिल्या बरी जावचें सारकें जावंक. इस्कॉलांत बरें करून शिकोवन परिक्षेंत पास जावच्याक 8 जाणांक. बरो भुरगो जावन वडिलांक खाल जावन जियोवंक मागला. बोरवेल काडटना उदकाचें देणें लाभच्याक. दोगांक थायरॉयड गूण जावन भुरग्याचें देणें फावो जावंक. उस्मड गूण जावंक 4गांक. नवें घर बांदूंक आशिर्वाद आनी आदार मेळोवंक तेगांक. एका पिडेस्ताची हात दूख गूण जावंक. हक्कुपत्रां मेळोवन घरचें काम बऱ्या तरान जावंक. एका अक्रिस्तांव कुटुंबाच्यांनी तांकां कामांत भलायकेंत बरेंपण मेळोवंक मागला. मेळोवंक आशिल्ले पयशे रीण दिल्ले तांकां मेळोवंक मागला. तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागला. एका कुटुंबाक कॅनडाची विजा बेगीनच मेळोवंक. बोरवेल काडूंक परमिशन तशें बोरवेलान उदक मेळोवंक. पाट दूख पांय दूख गूण जावंक. एकल्या कॅनडाची विजा दोगांक मेळच्याक.
रीण फारीक करूंक तांक तेगांक दिल्ले रीण मेळोवंक आशिल्ले पयशे पाटी मेळच्याक कामांच्या सोदनेर आशिल्ल्याक बरें काम मेळोवंक 7 जाणांक गाडयेचे इन्शुरन्स मेळच्याक संबंद जाल्ल्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवन हें सगळें बऱ्यापणी इत्यर्थ जावच्याक मागला इंजिनियरींग जाल्ल्या एकल्यान ताची मुखली परिक्षा बरोवन ताच्या शिकपाक सरी जाल्लें काम मेळच्या खातीर परगांवांक वेताना कोवीड टेस्टांत नेगेटीव रिपोर्ट येवच्या खातीर मागला आपल्या भावान पाड फ्रेंड्साची इश्टागत सोडून बॅटिंगाक पयशे बांदिनासतना बऱ्या रितीन जियोंक भयणीन मागला धाकट्या भयणीक शिकाप मतींत उरच्याक आंगार पडिल्लीं खातां संपूर्ण गूण जावच्याक उदकाची एलर्जी सारकी जावच्याक सोरेसीस पिडेतावन उस्मेडेतावन गूण जावंक दोगांक कॅन्सर एड्स हार्ट शेळ खोंकली तकली पडापड ह्या पिडेन कश्टांच्या सर्वांक बरी भलायकी मेळोवंक आनी मोगाचेनो आज वर्ल्ड सीक डे सर पिडेस्तांचो उडास काडचो दीस देखून आमच्या बोवारी सगळ्या संवसारार आसच्या सर पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवन दी ह्या पिडेस्ताची जतन करच्या दाक्तेरां नर्सांक आस्पत्रेच्या सिब्बंदेक देव आशिर्वादीत करून दी आनी सगळ्यांची पिडा जावं पुरो मोतीची कुडीची आत्म्याची कुटुंबां भितर कुटुंबां भायर शेतसमारा असल्या पिडेतावन बरी भलायकी जोडून समाधानान जियोवचें भाग जुजेवाज बाप आमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हज्या उजव्याक दाव्याक बसयल्लीं आसात तांकांय तांची गरज आसतली सबारा पयस थावन ह्या पवित्र थळा विशीं आशेवन आसात ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवन जुजेवाजाचो आदार मागून आसात ह्या समेस्तांक देव बऱ्या भलायकेचे देणे तांच्या काळजाचे अत्रेक फावो करून दी म्हणून एक आमच्या पाय एक नामान मरी एक आनंद बापा दिंबी घालया एकामेका खातीर मागया आनी पेल्या खातीर मागता आसतना ते म्हाकाय फावो जाता म्हणलें मतीन धरया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संवकार तुझी खुशी सकाळ सकाळ खुशी संसार आसा आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेले आमक शेता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये प्रेमलेले तुझे सदा श्री आमचे तुसो देव आनी सदैव फॉल ते कुशीचे जेसो भगवंती मरिये देवाची माय हांव आपल्या कार्य विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्या आमेन सांजूचे वाज बापाच्या लदिनेन आमी वांटो घेवया सोमिया काकूत आमची कर काकोल आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकोल आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकोल आमची देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकोल आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकोल आमची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजूचे वाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा बसवत विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जियोनचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा बसवत विनंती कर सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पसरलेल्या सांजूचे वाज बापा आमा बसवत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणेक संपडलेल्यांची कथोलिकाची बिरमत पावल्या सांजूचे वाज बापा आमा बसवत विनंती कर मुरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा बसवत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास सोनवेच्यो कॅथोलिक बवर्त जिवो केल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा बसवत विनंती कर कोंताचें भक्तीपणादान मुरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरून प्रेरण दिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा बसवत विनंती कर कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा बसवत विनंती कर देवाचेर भवार्थ दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर कश्ट अनुवार धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा बसवत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजूचे वाज बापा आमा बसवत विनंती कर भावार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिन्यांत हाडूंक वावुरल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा बसवत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाखून सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांजूचे वाज बापा आमा बसवत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले काकोल आमची कर नवेनाचे मागणे ये सांजूचे वाज तूं आमचो शेरोती जावन आसाय
आनी सर्गीत हांव देवाचे बेसवा आमकां वांटी तसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफंद आमी सलच्याक तुजे थावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजचे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेट्टालें तुजे जिणयेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक मनशाक तो सुटसुटीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट उगडयलेल्या सरशीं तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशीं हाडलें हें मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर प्रगट करून आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बचवे विशांत चिंतूंक आमकां शिकय सांज वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मरिफात शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुचे वास ह्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलय देवाची विशेष मजत तुजे सुबें आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकाराजान देवा संगी तूं आसाय थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर सगळ्या संवसारार अवघडांक अनाहुतांक पिडेक वळख जावन आस्पत्र्यांनी घरांनी आसच्या समीस पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवन दी 25 दिसां आदीं बेंगलोरांत हॉस्पिटलचें एक कुट्टाम पैन करता आसतना अवघडाक संपडाल्लें तांतुलो एकलो परच्या दिसा फादर मुल्लर सर ताका हाडला मतीर तो आजुनूय येवना जुजेवाज बापा लागीं मागोवंक ताणें विनंती केल्या बरी भलायकी ताच्या मतीक बरी भलायकी ताच्या कुडीक बरी भलायकी ही बेजाराई कश्ट स्विकार करूंक तांच्या घरच्यांक आमचे कडेन मागोवंक विचारिल्ला आमी मागता म्हूण बसयल्ल्या आनी ह्या घडये ह्या पवित्र थळार थावन बरेपण आशेतेल्या हरी एकल्याचे काळजाचे अत्रेक जुजेवाज बाप देवा तावन मागून सफळ करून दी म्हणून आमी मागया सांज जुजेवाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांवन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासात हांवन आमकां राखून व्हर बावडताक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलूंक मोरयेमायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस हे आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगाता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनांक जियेवचें भाग आमकां मेळाशें कर आमीन समीस पिडेस्तांचो उडास करया तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया समियाचे नावे आमचो आदार ताने रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीन पिडेन कश्टांत आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां तेंच परी तुज्या सेवका सांज देवासान आपल्या जिन्नी आनी मरणान जायती आजापा करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली ताजे विधेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा शिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले वेगनांतले आनी अनवरांतले आमकां निपार हे घडी आमी उसारलेलो आनी उसार नातलेलो विनोवणे आमी तुजे मुखार दवरता
तुझी खुशी वय तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या परफे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो. आज सांज जेवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा संतोष एका देवात हांव येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो आमेन. सांज जेवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेशिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडांची बी ताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक उशेकी सेवा सक्रेची मनशां जावन तुमकां पवित्र आत्म्याची बोड मेळ्ळो. सांज जेवा सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमच्या खातीर विनाती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. आमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुखोट सोडून ससनाक संतोष भोगोवंक फावो करूं आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे आसो. Jesus socorro, ușițaroi, Să-mi so prasar geroi, Ignanuara, Costani durga, Măgadar mogadar tu edero, Sanzu se vas papa, Ogla सर्गीच्या वाटे सोलोन शिकय हातात सांडो आधार लाभय जोडून दी कुर्बा दी आमकां मुर्बा माया मोगान सोलोन जग मागोन निघडपा सांज सेवास बापा होगला आम्ही कल जाऊच्या देवी कृपा मागून बी मुलाले म्हाका सांज सेवास बापा ओगला बरी म्हण तुका कृपा मागून दे बापा विघ्नासाठी पुत्रा सोवे ओंकार बरी आशीर्वाद आमकां सांज देवास बापा देवार आमकां आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.